शुक्रार मेची 1 तारीख 2026. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप अध्याय 1 वोळ 26 तावन अध्याय 2 वोळ 3 पर्यंत. देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर चलतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेताल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आबळे सगळे पृथ्वे वयली सर्व बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचेर सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो श्वास आसलेल्या सर्व प्राणयांक सर्व जिन्साचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. तशेंच म्हळें, देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम संपयतस 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जातस त्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34 2 आनी 9 17 तावन 18 19 तावन 20. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. पर्वत दोंगर उन्नत जावचे आदी, पृथ्वी संसार तुवें रचचे आदी, सासना तावन सासनाक पर्यंत तूंच आमचो देव. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. मनशानो, धुळीक पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत मातयेक पाटी धाडताय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारकी. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरोंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्परा, केदोळ पर्यान रागान रावताय. तुज्या साकरांचे तुका सुरसुरे दिसूं. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां धादोशी कर. अशें आमचे जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक. दाखय तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दीत तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तस्सो. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वोळ 56 तावन 58 पर्यंत. तवळ जेजू आपला माय शाराक पाटी गेलो. थंय तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जाणवाय आनी असर्यां करची ही पदवी?
हो सुतार्याचो पूत न्ही. मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्ही. आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्ही. हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदेकात आसात न्ही. तर हाका हे सक्कड खंयचे आयले? अशें ताका तांणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्या केली नात. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज जागतीक कामेलाचो दीस. जेजूचो पोस्को बाप सा जुजे कामेलाचो पात्रोन. ताचे तावन आमी जायते लिसांव शिकयेत. ताचे नितीवंतपण. तो आपल्या वावरान प्रामाणीक आसलो. कश्ट काडिनासता लाभ जोडूंक सोदचे व्हड एक तंतेसांव. ह्या वाटेर वेचे मोस, धको असले वाट्यो वापरतात. लाभा खातीर कितेंय करूंक तयार आसतात. पूण घाम पिळीनासता जोडुल्लो मुनाफो मनशाक चडीत काळ आदार दिना. वावर देवान मनशाक दिल्लो बोवरतें देणें. दिसपडतो ग्रास जोडचो आनी ही पृथ्वी फळां भरीत समृद्ध करचें देणें देवान मनशाक दिलां. खंयचेंय काम कीळ न्ही. हर एक वावर गौरव असो. तेच परी वावराड्यांक आपली मजुरी फावो. कामेलाचो दीस आरंभ करतना कामेल्यांची परिगत भोव कश्टाची आशिल्ली. फावो तो पाग, विशेव आनी वातावरण लाभनासतना कामेली कश्टातले. वर्सां उतरल्यान तरी आजय साबार कामेली ह्याच समस्यांनी कश्टातात. आमच्या घरांनी आनी संस्थांनी वावुरच्या कामेल्यांक जोगतो पाग दिवचो आमची जबाबदारी. ही आमची जबाबदारी जागृतकायेन पाळोवंक सा जुजेक मान करया.